increase in tariff of power in the state of Goa. I am of the opinion that this particular issue needs to be taken up by every representative, irrespective of whether it is in power or whether it is in the opposition. It's a very critical issue, and I, as a sitting member of the cabinet, I strongly condemn the JRC and strongly condemn the decision to increase unilaterally power by 11%, 9.38 for domestic consumers, for electricity charges that have been increased on agriculture. I am not so concerned about industry, but definitely domestic consumers. आणि जे आमचे गरीब लोकांक त्रास जावपाचो आहा, जे गरीब लोकांक त्रास जाता, आमचेकडे एक बरो धडधडाडीचो पावर मिनिस्टर आहा. काल बी हांवें ताका फोन केल्लो, ताका विनंती केल्ली आसा, पक्षाक बी विनंती केल्ली आसा की हो विषय आमचे माननीय मुख्यमंत्री येसतोर हे अभियान दवरपाची गरज आहा. मायनिंगा खातीर लोक आयज बेरोजगार आहा. मायनिंगाचे खातीर तेंचो ऑलरेडी तांकां शॉक गावल्लो आसा आणि आयज डोळ्यांतल्यान पाणी येवपाची परिस्थिती ना. जर JRC चे जे रेकमेंडेशन जर आमी एक्सेप्ट केले आणि खंय ना खंय मंत्री जावन लोकां वांगडा रावपाची गरज आहा, आणि त्याच बरोबर ह्या तरेचे निर्णय आमी स्ट्रॉंगली अपोज करपाची गरज आहा. आणि JRC खातीर लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां फक्त पाण्याची येवची ना, रक्ताची दुकां येवपाची परिस्थिती निर्माण केल्ली आसा JRC, आणि माझो पूर्णपणे ह्या डिसिजनाक विरोध आहा. हांव विरोध ह्यात न्हू, फाल्यां 3 मेंबर कमिटीक म्हाजे कडल्यान पत्र वयतलें की विनंती तांकां करपाक की हे इम्प्लिमेंटेशन JRC जे केल्लें आसा हे ब्युरोक्रेट राज्य चलू शकना. ब्युरोक्रेसीन आपल्या मर्यादान रावपाची गरज आहा. सेंट्रल ब्युरोक्रेट आसूं काय राज्याचो ब्युरोक्रेट आसूं, आपल्या मर्यादेन रावन काम करपाची गरज आहा. आयज तुम्ही सगळे मिडिया जे हांगा बसल्या, तुमकां बी त्रास जातोच जातलो. 11% जर वाडले तर तुम्ही विचार करा की गोंयचे जनतेत कितें परिणाम जातलो. आणि सगळे गोष्टी जे JRC रेकमेंड करता ते एक्सेप्ट करपाची गरज ना. आमी काय बोणे बसूंक ना हांगा. आमकां बी कला, आमी बी हांव बी MBA शिकलेलो मनीस आहा, म्हाका बी ज्ञान आहा. एक खाते न्हू मल्टिपल खाते चलयल्लो मनीस आहा. एकूच विनंती माझी ह्या 3 मेंबर कमिटीक की तुम्ही हे निर्णय अभियान दवरपाची गरज आहा. तुम्ही व्हडले निर्णय घेता, हे निर्णय महत्वाचे निर्णय आहा की JRC रेकमेंडेशन इम्प्लिमेंट करपाची गरज ना. गोंया राज्यान इलेक्ट्रिसिटी कमिशनाची गरज आहा. ते केल्यार मागीर जे कितें प्रायसिंग बी सगळे गोष्टी जे आमच्या लेवलाचेर आमी जे ठरवू शकता त्या तरेचे मेकॅनिझम इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. हांव एक विनंती करता आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गोंयची जनतेक की आमी सगळे तुमच्या बरोबर आहा, पक्ष तुमच्या बरोबर आहा. आणि त्याच बरोबर ब्युरोक्रेटिकली JRC चे जे कितें निर्णय जाता हे सगळे गोष्टी एक्सेप्ट करपाची गरज ना. आणि हे जावंक ना जाल्यार एक टोकन मिडनाईट विजील एक 10,000 लोकांक 70 उसगांवच्यान हांव पणजे हाडून मिडनाईट विजील मार्च घेतलो. जर 30 तारखेपर्यंत हे अभियान दवरूंक ना, म्हाका कांयच विरोध करपाचो ना. हांव म्हाज्या लोकां वांगडा आहा म्हणून हे म्हाका दाखोवंक जाय. आणि माझ्या लोकां वांगडा जेंका त्रास जाता, हांव आयज उसगांव गेल्लो सकाळी, लोक अक्षरशः रडटा की हे निर्णय जे पेपरान वाचून. म्हाका दिसता आयज चड तांकां शॉक जाल्लो आसा. शॉकूच न्हू, इलेक्ट्रिक्यूट जाल्ले आसा. लोकां कडेन पयसो ना खावपाक. आयज लोकांक कंपनीन सांगल्या घरा चला म्हणून. हे सगळे गोष्टी, हे सगळे निर्णयाचेर खंय ना खंय आमी प्रत्येक लेजिस्लेटरान आवाज उठोवपाची गरज आहा. ब्युरोक्रेटिकली जेन्ना डिसिजन जाता, आमचे मंत्रीक की आमच्याच पक्षाचे जे मंत्री ह्या डिसिजन अभियान त्यांनी दवरचे. हांव आयज हांगा आयला फक्त 70 उसगांव न्हू, प्रत्येक गोंयचे नागरिकचे बिहाफाचेर उलोवपाक की हे योग्य ना आणि हे योग्य डिसिजन ना. ह्या तरेचे जंप 2%, 3% केल्यार उपकारता. सरळ 11% तुम्ही केल्यार मान्य ना, म्हाका तरी मान्य ना. आणि म्हाका काय शोभा ना की गाडी बावटो घालून भोंवपाक. ह्या तरेचे निर्णय जर आमी लोकां वांगडा रावूंक शकना तर मंत्री जावन काय उपयोग ना. ह्या तरेचे निर्णय आमी विरोध करूंक जाय. JRC म्हणजे कितें? JRC चे निर्णय सगळे एडॉप्ट करपाची सरकाराक गरज ना. अपोज करात तुम्ही. हेच माझी विनंती आहे माझ्या कलिगाक, आणि म्हाका खात्री आहे ते करतले. आणि हे तरेचे निर्णय केन्नाय जेन्ना जातात तेन्ना सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन विरोध करपाची गरज आहा. हेच सांगपाक म्हणून हांवें आयज प्रेस कॉन्फरन्स केल्लो. कित्याक उसगांव जे बोवाळ जाला सकाळी, लोकांक त्रास जाता, लोक येवन सांगता बाबा कितें करता तुम्ही कितें करता. हे थाऱ्यार आमकां परवडचें ना. आमचे कडेन ट्रक चलना, कितें ना, आमचे कडेन उत्पन्न ना, आणि तुम्ही तेजे वयर नोकऱ्यो ना, तेजे वयर तुम्ही जर ह्या तरेचे गोष्टीचेर तुम्ही विरोध करून हांवें सांगलें हांव तुमच्या वांगडा रावतलो. तुमचे कितें विशय आहा ते सरकार आणि पक्षाच्या माध्यमांतल्यान योग्य फोरमाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.